मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की जे देवान आमकां दिलां तें आमी सांबाळूंक जाय. आमी पळयता कशे भाशेन भाग्योन पावलू पयले वाचपान दोन दुताचे इतिहासान आमकां उगडास करता की तो एफेसकारांक जे वडील आसात तांकां उगडास करता. ताणें जेजूची बरी खबर तांकां शिकयल्या आनी तो आतां तांचे पासत मागता. कित्याक आतां आयचे वाचपा वरवीं आमकां कळीत जाता की पावलूक ते आतां बोणकुणीन घालतले आनी ताका अशें की नाच करतले आनी तो हांगा ताची फेवेल स्पीच कशी हे एफेसकाराचे जाणट्यांक तांकां उस्कायता, तांकां तशेंच बोरमासो दिता. तांणी आपलें जिवीत थाऱ्यार घातलेलें आसा तशेंच जिवंक जाय आनी हेरांकूय तें शिकोवंक जाय. कशे भाशेन मोगान आनी दुलोबऱ्यान आपलें जिवीत जिवंक. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या बापा लागीं मागणें करता आसतना तो आपल्या शिश्यां पासत मागता जे ताच्या हातान वो जे तांकां विचून काडलोले, जांकां देवानूच जेजूचे हातान दिल्ले. जेजून तांकां जेजू तांचो सांबाळ करता, तांकां राखता, तांकां शिकयता आनी तशेंच उगडास करता की जे परी संवसार म्हाका नाच करूंक सोदता तशें तुमचेय जिवितान जातोलें. कित्याक तुमी म्हजे फाटलावतात आनी तुमी म्हजे कडेसान शिकला आनी जे शिकला ते तुमी दुसऱ्यांक दितले. तर आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा ही वाचपाक कितें करूंक हुस्कायता. पयले सुवातेर जे परी देवान आमकां दिलां तें आमी सांबाळूंक जाय. देवान आमकां आमचें जिवीत आमच्या हातान दिलोलें आसा तें आमी कशें सांबाळटा, तें आमी कशें राखता, तें आमी कशें पाळटा ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक खुबशे फावटी आमकां दिसता ही म्हजी कूड आनी हांव म्हाका जाय तशें करी येता, पूण उगडास करूंक जाय देवानूच म्हाका ही कूड दिलोली आसा, देवानूच म्हाका रोचला आपल्या सारकें. दुसरे सुवातेर देवान आख्खी प्रितूम आख्खो संवसार आमच्या हातान घातलेलो आसा. तो राखूंक आनी सांबाळूंक ती आमकां जबाबदारी दिलोली आसा. कित्याक आमी जाणा उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सांगलोलें आसा आमी फलादीक जावंक जाय, वाडोवंक जाय, चोडोंक जाय आनी हे प्रितूम जी दिलोली आसा ती सांबाळूंक जाय. तो ती खुबशे फावटी आमी फसवकताय लागोन वो आमकां आमचेच वडवीक लागोन आमी तें सांबाळूंक पावना, आमी तें नश्ट करूंक पावता. तर आमकां समजणी मेळोवंक की आमकां हें सगळें देवान दिलोलें आसा, ही जबाबदारी आमी बरे भाशेन ती पाळूंक जाय. आनी अशें जेजू आमकां हुस्कायता की मागूंक एकामेका पासत. तर जितले फावटी आमी मागता आमचेच पासत न्हय हेरां पासत आमी तांकांय देवाच्या हातान भेटयता. तांचे अशोकतायो जावं ते कितें वायट करता तांकां बरें गिन्यान मन फावो जावंक आनी ताचे वरवीं तांचें जिवीत बदलूंक. तर आमी मागुया मिसा बलिदानान आमी आमचें जिवीत बदलता आसतना हेरांकूय हुस्कावंक, हेरांकूय आदार दिवंक, तांचेंय जिवीत बदलूंक देवाशीर ओडून येवंक. आमेन.